नमस्कार समेस्त आयकुप्यांक 99.8 FM आवाज रेडिओ साउथहॅम्प्टन UK हाणें वितरायलोले आनी RJ रॉक वाज हाणें सादर केल्ले कार्यावळीन कोंकणी उलोय लंडन फुलोय हांव सावियो रॉड्रिक्स आनी एक पावट कॅलिफोर्नियांक थावन आयज एक कविता वाचता. हे कवितेचो कवी जावन आसा मारियानो लुकास दिनीज आनी हे कवितेचें पुस्तक तुजी शक्ती. तर आयकात पावसाळो जडमोड जावन मळबार मारलो वारो काळ्या कुपांनी सुर्याक घातलो घेरो मळबार सोगल्याक चोक चोक जोगलांचो गोडगोड मारून घोग्यांनी पावस पडलो मोडा भिरांतीन कामदारांनी घरा पोळ काडलो मोडा वाऱ्यान सोगल्याक धुमाळो सुटलो खोर वाऱ्या नेटान रुखा फांदो मोडोन पडलो सोगले म्हणूंक लागले आतां सुरू जालो पावसाळो पावसाची रात बेबे धर्र धर्र आवाज करूंक लागले काळोखांत आपलो उजवाड घेवन भोंवताले काजुले रातचो काळोख गोंबीर वारो रोडटाले रात किडे पावसा उदकान भिजून पेराक झोंपय मारी उड पाखे रेंदेर मामा माडार वाऱ्या वांगडा धोलतालो जोगलाच्या उजवाडान वयर तो दिपकोवतालो पावस ना जावन सोगल्याक खूब तापोळ पडलोलो पावसा घसघसो पडटांच सोगलो वाठार शांत जालो सोगल्या वाटांनी व्हांवूंक लागल्यो उदका झोरी खोशेन भरून बेबो उदकान उण्णां मारी ल्हान भुरगीं कागदां व्हडीं करून उदकांत सोडी सुकणीं नादार भरून फिवण्यो घालून गायोना कोरी सकाळ फुडें शेतकार एकदम खोशेन भरलो उठून पयलो आपल्या गोरवां गोठ्यान गेलो देवाक आर्गां दिलीं कारण पावसाळो सुरू जालो वेळ करूंक ना नांगोर बांदून शेत कोसूंक लागलो. तर ही जावन आसली कविता पावसाळो आनी कवी मारियानो लुकास दिनीज. तो सोमेस्त आयकुप्यांक हांव काळजांत थान दिनवासता ही कविता तुमी आयकोली म्हूण. तेच परी म्हजे खेरीत दिनवास RJ रॉक वाज, क्रिएटिव्ह डिरेक्टर बिहुला वाज आनी आवाज रेडिओ मॅनेजर आली बेग हांकां. तर सगल्यांक आयकुप्यांक हांव आनी एक पावट देव बरें करूं म्हणून म्हणटा आद्योस. मेळचें फुडले पावटी. चल तर.